आज बिचोलीच्यान बाब नरेश सावळ यांनी आमच्या मोगो पक्षात प्रवेश केला आणि मोगो पक्षा खातीर हेचे फुडें बरे रितीन काम आमचे बिचोली तालुक्यात चालू जातलें अशी अपेक्षा बाळगता। आज खूब आमकां आनंद जाता। म्हजो विधानसभेंतलो मित्र आज जरी तो आमदार नसलो तरी तो आज मोगो पक्षात त्या प्रवेश केला बाब नरेश सावळान। सगळ्यात पयलीं ताजे आनी बिचोलीच्या ताजे बरोबर आयिल्ले सगळे कार्यकर्त्यांचें हांव अभिनंदन करतां। योग्य पक्षाची निवड तांणी केली। काँग्रेस आणि बीजेपी म्हणजे एका नाण्याच्या दोन बाजू। बीजेपी कडल्यान बरीच अपेक्षा आसली लोकांक, पूण तेंच्यांनी घोर निराशा केली सबंद गोंयकारांची। मोगो पक्षा सारको बाब सुदीन ढवळीकर निष्कलंक प्रामाणीक मनीस जे आमकांच दिसना की तो मुख्यमंत्री जावचो म्हणून सबंद गोंयांक दिसता। आज अशी एकच व्यक्ती आसा की जाका जो मनीस मुख्यमंत्री पदाक लायक आसा आणि त्याच्या खातीर आमी मॅक्झिमम वास्तवीक मोगो पक्षाचे सरकार येवपाक जाय जाल्यार आमकां 21 आमदार जाय, पूण आमचो प्रयत्न आसतलो 21 आमदार गोंयान निवडून हाडपाचो प्रयत्न आसा। आता त्याच्या नंतर 1, 2 ते 3 दिसान तुमकां कळटलें की बीजेपीच्यो बूथ कमिट्यो डायरेक्ट आमच्या पक्षान येवपाचे आसा। हांव 2017 उलटे जर करीत जाल्यार लायन जाता। हे वर्स लायन, हे वर्स सिंहाचें। 11 मार्चाक रिजल्ट जाल्या नंतर 12 मार्चाक भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती आणि आमी देवा कडेन मागता आणि भाऊसाहेबांचेर आमचें लक्ष आसचें की 12 मार्चाक आमी सुदीन ढवळीकराक मुख्यमंत्री म्हणून डिक्लेअर करतले आणि ह्या सिंहासनाचेर बसयतले। मांद्र्यांत उमेदवारी आमची आसतली, त्या बद्दल दुबाव ना। योग्य मनीस आमी थंय अशें बसयतले की भाषा सुरक्षा मंच आणि मोगो पक्ष हे जे कॉम्बिनेशन आसा ते थंय आमी दाखोवन दितले। हांव इतलेंच तुमकां सांगता ह्या वेळार, थांबवा आणि पहा। तांचो स्टेटमेंट आसा की आमची दारां खुली आसात। एका वटेन मुख्यमंत्री म्हणटा 26 जागो आमी निवडून हाडटले। 26 जागो जर ते निवडून हाडटले दारां खुली दवरपाची कोणाकूच गरज ना। आणि हांव तांकां रिक्वेस्ट करता एट दीस स्टेज की तुमचे दारां बंद करा। आमच्या कोंकणी भाशेंतलो आडोंबो ताका घाला, नाजाल्यार तुमच्या घरांतले सगळे भायर पडटले। तुमच्या घरांतले आमी आपयना, तुमच्या घरांतले आपोआप भायर पडटले। आनी ती गोश्ट काल जाली। कॅन्डिडेट डिक्लेअर करिनासतना काणकोणा प्रचाराचो नारळ फोडला। हेचे वयल्यान तुमी चिंता कितें जालें।